केन्नाच कोर्टाच्यो कटकटी उरच्यो न्ही म्हणून आपल्याक केन्ना नोटिसीचो भंय उरचो न्ही, शांतपणे आपल्याक न्हीद येवची, डायबिटीज जावची न्ही, प्रेशर वाडचो न्ही, हाज्या खातीर हो प्लॉट जे आसा रेग्युलरायज करून घेवपाक जाय. आमी खंयसरूच फायन मारिना. 30,000 रुपया प्लॉटाचे जर आसत, 60-70,000 रुपया रेग्युलरायज करपाचे आसत, 1 लाख रुपयान पोन्ने बांदलेले घर हे कायमचे रेग्युलरायज जातले. हाज्या सारकेली संदी परत येवची ना. आनी हे सगळें करपाक आमी कायदो केला, बेश्टो हाडूंक ना. आमी कायदो करून हे सगळें करता. आमकां म्हणजे लोकांक हे कायदेशीर रावंक दिवपाक जाय. हाज्या फुडें जो कोण बेकायदेशीर रित्या करता आसत जाल्यार ताजें घर ताका बांदूंक मेळचें ना. हे सरकार स्ट्रिक्टली सांगता. आनी म्हणून तर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आज फोंड्या मतदारसंघातल्या म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणींक हांव परत एकदा आव्हान करता. म्हणजे येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरून घेवपाचे ही जबाबदारी हांवें घेतल्या. कांयच चिंता करूं नाकात. आनी नवीन आमदार निवडून दिल्या उपरांत सनदी दिवपाकूय बी हांवूच तुमच्या मतदारसंघात येता. ती कांयच चिंता तुमी करूं नाकात. त्या खातीर म्हाजेर विश्वास दवरात की हे सरकार हे तुमच्या खातीर आसा. सरकारात आसलेलो फाटलो तुमचो मंत्री आनी आमदार बाब रवी नाईक हाजें जें स्वप्न आसा, म्हणजे त्यांनी स्वप्न पळयल्लें कूळ आनी मुणकार, म्हाका याद आसा अजूनय बी जर विधानसभेत कूळ आनी मुणकाराचेर जर कोण उलयलो जाल्यार पात्रांव उबो रावतालो, राव राव म्हणटालो. तशें न्हू तें, हांव सांगता हें सांगतालो पात्रांव, हें अजूनय म्हाका याद आसा. आनी म्हजें घर जेन्ना स्कीम हांवें दिसता रातची 11 हाडली आनी 11 दिसता जेन्ना बील पास केलें, येवन म्हाज्या हातीर फाटीर थापण मारलें. बरें केलें दोतोर तुवें ना म्हणपा लागलो. पयले फावटी म्हणालो सामान्य मनशाक जो आसा हो न्याय दिवपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार तुवें केलां म्हणालो. पयले फावटी बहुजन समाजातल्या घराचो जर विचार कोणी केला आसत जाल्यार तो तुवें केला म्हणपा लागलो. हें सांगपी पात्रांव आसा. त्याच पात्रांवाच्या मतदारसंघातले सगळ्या घरांची जबाबदारी जी आसा आज मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव घेता इतकेंच सांगता. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणून